ट्रॅफिक सेंटिनल येवजण रद्द करपाक गोंय पुलिशेचो स्पष्ट न्हयकार. ट्रॅफिक सेंटिनलांक हात लायल्यार सरळ उडयतले भितर, ओडटले कोर्टान. पुलिसांची खर शिटकावणी. मंत्रिमंडळाचे बसकेत सुदीनांक गाळी सोडपी मंत्री गावडेचो काँग्रेसीन केलो निषेध. नव्या आमदारांनी सभ्यपणान वागपाक शिकचे, सुदीनाचो सल्लो. 30 वर्सां सकयल्या तरणाट्यांक दिवचे 30% आरक्षण. सुरवात करची पंचायती आनी नगरपालिका वेंचणुकांतल्यान. काँग्रेस विद्यार्थी संघटनेची मागणी. फकत वाळवंटी न्हय, दिवचल न्हय लेगीत जाल्यार तितलीच प्रदूषित. ती बी वाचोवपाची रमेश गांवसाची मागणी. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. ट्रॅफिक सेंटिनल येवजण रद्द जावची ना. उरफाटे ही येवजण आता राष्ट्रीय पावंड्यार वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी सुरू जातली. हे येवजणेचेर वेगळे वेगळे पक्ष, संघटना आणि लोकांनी घेतिल्ल्या सगळ्या हरकतींचो पुलिसांनी व्यवस्थित समाचार घेतला. पण लोक मात म्हणतात ही पद्धत बंद करात. एकठांय येवन बोवाळ घालप आनी ट्रॅफिक सेंटिनेलाक मार घालपा पर्यंत लोक गेले. देखून येरादारी पुलीस अधीक्षक दिनराज गोवेकार आणि उप अधीक्षक धर्मेश आंगलेन हाचेर पत्रकार परिशद घेतली. लोकांनी घेतिल्ल्या हरकतींक तांणी जाप दिली. सेंटिनेलाक हात लायल्यार ओगी रावचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिली. पळयात. Now we have around 5,834 traffic sentinels enrolled. People say there is no awareness. Enough awareness is not there. Now, I don't know why awareness is required for a person who speaks on a mobile while riding two-wheeler or while driving. Why awareness is required for a person who drives under the influence of alcohol or he overspeeds or for a helmet? Why awareness is required? According to us, no awareness is required because these are the basic things. They say that only two-wheelers are targeted. There is no question of targeting two-wheelers. We challenge everybody. If you see, there are around 70% of the vehicles are two-wheelers. They say that helmet is not compulsory in city. I don't know. There is no such exclusion. The exception is not there. That helmet is compulsory for everybody. Total 182 deaths were of two-wheeler. And if you see the percentage, around 74% of the riders were not wearing helmets. Accidents do occur on good road also, bad road also. So, driving under influence of alcohol, speaking on mobile, riding without helmet, in what way it is connected with the condition of the road? Another argument is that morphing of photos. I don't know, this app is designed in such a way that you cannot import or export photo from this app. And you cannot save these photographs which have been recorded in the gallery of the mobile phone. So there is no question of downloading it also. It remains on the server. Some people say that they are receiving double challans or several challans are received on the same day or same time on the same road. Now, if person is committing an offense repeatedly, if he is recorded here in Panjim city and if he is recorded at Kadamba stand, these are the two distinct places. So it is natural that two challenges will go to him. Due to printing mistake, there can be more than one notice. You come to us, I am there, device P traffic is there to take care of all these things. Many of them are saying that that is a social unrest. I don't think that there is a social unrest. These are the people who oppose traffic implementation of the scheme and basically the enforcement. These are the people who violate the law. People should stop all this nonsense because the violence is not the solution. If anybody has having some problem with the scheme, they can very well come to us, discuss, and no way we are going to spare all these people.
We have registered cases. All the cases have been registered as the cognizable cases. In some cases, arrests have also been made, and they will be charge sheeted. This is the scheme, and this has been approved. There is no question of withdrawing. This scheme will go to all other states, and many states have contacted us, and they want to implement this scheme in their state also. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. सरकारातल्या युतीवाल्यांचे बरे लागना, तांचे मधले वाद एक एक करून भायर सरपाक लागल्यात. मंत्रिमंडळ बसकेत मंत्री गोविंद गावडेन सुदीन ढवळीकराक गाळी सोवले, ताचेर आता काँग्रेसीन आवाज काढला. ढवळीकरान गावडेचे नाव घेनासतना ताका प्रत्युत्तर दिला. बिरेस्तारा जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेत मंत्री गोविंद गावडेन मंत्री सुदीन ढवळीकरा कडेन वाद घालतना हळशीक उतरां वापरली, ती रोकडीच वाऱ्यार पावली. गोयच्या राजकारणात असो प्रकार पयलेच खेपे जाला अशें काँग्रेस म्हणटा. गोविंद गावडेन ढवळीकराक गाळयो घालचे पयलीं ताची पिराय आनी राजकारणांतल्या ताच्या वरिश्ठपणाचो इल्लो तरी रेस्पेत दवरपाचो अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो सुनील कवठणकार म्हणटा. इज अ कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून खंय तरी मंत्री हे सरकाराचे विसरल्या. हे सरकाराचे मंत्र्यांक कितें चल्ला तें एक तर खबर ना, आनी आपूण खंय आसा कितें करता हाजें भान ना. अशी ही ओवरऑल परिस्थिती जे घडला ते पळयत जाल्यार दिसता. गोंयचो डेव्हलपमेंट, गोंयचो विकास किंवा गोंयचे हित सांबाळपाच्या विशया परस चड स्वताचे हितां सांबाळपाचो, स्वताचो इगो सेटल करपाचो, स्वताचो खंय तरी पॉलिटिकल स्कोर सेटल करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. मंत्रिमंडळाचे बसकेत गोविंद गावडेन केल्ल्या आरोपांचेर ढवळीकार उलयलो, पूण गावडेचें नांव घेनासतना मंत्रिमंडळातली चर्चा गुप्त आसता अशें सांगून गोविंद गावडे मात कांयच उलयलो ना. हो एकूच मतदारसंघ ज्या कडेन सगळ्यांक योग्य रितीन न्याय दिलो गेलो वता आनी तातूंत आमी भेदभाव करना. काही मतदारसंघात भेदभाव चलता. हांगा मोगो पक्ष जरी आमदार आसलो तरी थंय भारतीय जनता पक्षाचेय लोक आसा आनी काँग्रेसचेय लोक आसा आनी तांकां सगळ्यांक घेवन ही उदरगतीची कामां चलता. भारतीय जनता पक्षाचें काम जर हांवें अपक्ष आमदाराच्या हातूंत केलें जाल्यार थंय अर्वाच्यो अश्यो शिवीगाळी जाता. हे उदरगतीच्या कामाक बरोबर न्हय. हे नवनिर्वाचीत आमदार आसा तांकां म्हाका सांगपाचें आसा की तांणी अत्यायीपणा करचो न्हय. लोक तांची जागा रोखडेच तांकां दाखोवन दितले. मडकयच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक, पणजेच्यान खबराकार समीत नार्वेकार आनी व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. 30 वर्सां सकयल्या तरणाट्यांक पंचायत आनी पालिका पावण्यार 30% आरक्षण दिवपाची मागणी काँग्रेसीच्या राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटनेन केल्या. लोकांक बरी सेवा दिवपाक तरणाटे सक्षम आसात अशेंय NSUI म्हणटा. NSUIची राष्ट्रीय सरचिटणीस सुरभी द्विवेदीन शुक्रारा म्हापशा बेहतर भारत ह्या राष्ट्रीय मोहिमेचे उक्तावण केले. लोकांक समजून घेवपाक आनी तांची सेवा करपाक आतांचे तरणाटे सक्षम आसात अशेंय तिने ह्या वेळार सांगले. We can see a lot of women who are in working with the Congress party here and are raising their voice very much valuably. बेहतर भारत आमचो एक एजेंडा आसा की द स्टुडंट प्रॉब्लम शूड बिकम द नॅशनल एजेंडा. रिजल्ट्स आसता पळय दे आर ऑलवेज डिक्लेअर्ड लेट आनी तेजे खातीर फॉर मास्टर्स इन अदर स्टेट्स आमकां एडमिशन मेळना. दिस इज वन प्रॉब्लम दॅट हॅज टू बी सॉल्व. रिवॅल्युएशन इज द बिगस्ट प्रॉब्लम जो सॉल्वूच जायना. 550 इज द फीज ऑफ रिवॅल्युएशन. सो हे सगळे प्रॉब्लम्स आमी आमचे लिडरशिपा कडेन दवरतले अँड स्टुडंट्स वील हॅव अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन. द पर्सन हू इज हॅविंग द एज्युकेशन पोर्टफोलियो मिस्टर मनोहर पर्रीकर is not available to the students or to anyone from the education department and that is creating a big problem. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. आता घेऊया एक लहानसा व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मांडवी न्हंये तिसऱ्या पुलाचे उक्तावण केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीच्या हस्तुकी आयतारा जातले, पण काँग्रेसीक हे मान्य ना. पुलाचे सगळे काम पुराय जाले बगर उक्तावण करचे न्ही अशें तांचें म्हणणें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलाच्या उक्तावणाक पावचो ना जाल्यार इतलो बोवाळ कित्याक केल्लो असोय तांचो प्रस्न. पुलाच्या उक्तावणाक आयलो जाल्यार खन पिडेस्तांच्या आंदोलनाक ताका तोंड दिवचे पडटले अशी भिरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक आसा. देखून तो उक्तावणाक येवपाक सोदना
असो आरोप काँग्रेसीचो म्हणयारो सुनील कवठणकरान केला. आमचे खासदारूय गोंयचे कंप्लिटली फेल जाल्या. खासदार ऑन रिकॉर्ड गेल्या सांगपाक की आमकांच प्रधानमंत्र्याचो अपॉइंटमेंट मेळना म्हणून. ते परिस्थितीन नरेंद्र मोदी हो मायनींग डिपेंडंट्सांक गोंयच्या भियोन गोंयचे ब्रिजाचें इनॉग्रेशन करपाक येवपाचो आसा तो फाटल्यान सरला. त्यो तारख्यो तांच्यो सारक्यो जमना. कितलेशेच फावटी सांगले गेले की प्रायम मिनिस्टर येतलो म्हणून. आज सांगता ते प्रायम मिनिस्टर येवचो ना म्हणून. ताजे वयल्यान क्लियरली दिसता की मायनींग डिपेंडंट्सांक भियोन जर तांकां धोको दिला तो आपल्याक मारक पडटलो हांगा. तांकां फेस करूंक जावचें ना आनी तांचे कडेन कांयच सोल्युशन ना हे गजाली वयल्यान सिद्ध जाता. मडगांव, फोंडे आनी वास्को वचपी लोक तिसऱ्या पुला वयल्यान वतले. देखून पणजे बस स्टँडा वयलो येरादारीचो ताण 50% उणो जातलो अशें सरकाराक दिसता. मेरशे सर्कला वयल्या जोड रस्त्याचें काम पुराय जालां. फोंडेच्या बायपासाचेर वचपी उड्डाणपूल मात मार्चा मेरेन पुराय जातलो. ब्रिज इनॉग्रेट करून तो शोपीस कसो थंय दवरचो न्हय. कित्याक हाजे पयलीं आमी पळयला ब्रिज इनॉग्रेट केल्ले आसा आनी ते शोपीस कशे तशे दवरतात ताजे लोकांक वापर करपाक दिना. सरकारान जर ब्रिज तयार आसा आनी ब्रिज जर इमिजिएटली वापराक चालू करूंक शकता जाल्यारूच ब्रिजाचें इनॉग्रेशन करचें. पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. नवे CRZ अधिसुचोवणेक आम आदमी पार्टीन कोर्टान आव्हान दिवपाचें थारायला. नो डेव्हलपमेंट झोन 50 मिटराचेर हाडल्यार गोंयचो पर्यटन वेवसाय पुरायपणान काबार जातलो अशें आपाचो म्हणयारो सिद्धार्थ कारापुरकार म्हणटा. We'll try tooth and nail. We'll go to the courts also. Whatever. See, we have to take advice from others. I am not an expert or anybody is an expert. So our panel of lawyers will also look into the matter. And आम्ही पळयतले कितें तरी बरें करपाक. कित्याक आमी गोंयच्या खातीर आसात आनी आम आदमी पार्टी अशें सांगता की फाल्यां आमी निवडून तर आयल्यार आमचो सरकार तर जालो जाल्यार आमी हें कशें जावपाक दिवपाना. विरोधी पक्षांनी महत्वाचे भौशीक प्रश्न विधानसभेत काढचे न्ही. देखून मुद्दामच पर्रीकार सरकारान हे खेपे अधिवेशन फकत 3 दिसांचे दवरला असो आरोप खडेगाठ उलोवपी काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान केला. काँग्रेसीचे सरकार आशिल्ले तेन्ना त्या वर्सा चडांत चड 22 दिसांचे अधिवेशन घेताले हे स्वता रेजिनाल्डूय मान्य करता. पूण अशें म्हणून वर्साक फकत 16 दीस अधिवेशन घेवप भाजपाक सोबना. ते बीन स्वता पर्रीकर सदांच उणेच 50 दीस अधिवेशन चलपाक जाय म्हणून मागतालो. तेन्ना तर न्हीच न्ही. Manoj Parrikar Padhat and he had said that he wanted to take minimum 50 days session. He was on record. 50 days meaning where is 16 days and where is 50 days? Minimum म्हणते 30 days आहे minimum. That too एक पावटी आमकां एक दिसाक 7-8 पोर्टफोलियो बारबो 8-8 डिपार्टमेंट बारबो आसताय. And we get only 10 minutes to speak, so we are restricted, fall short of time. We have never taken less than 22 days. I think last 3 years of Congress rule. But previously because of that government result and government पुढे जाय आणि कित करता पण त्यांना मातशें उणी जाता. Calling attention गायला on rivers Zuari water at Maushi, Sankwal. Plus I have taken up other issues. आमगेले कुडतोरी constituency म्हाका लोकांनी question दिले. जावं तेंगेली सूचना दिले. I will not get time. It is impossible for me to take up these issues. That as an opposition, the ruling government has not allowed us to bring issues in assembly. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत. घेऊया आनीक एक ल्हानसो व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. वाळवंटी न्हंय वाटोवपा खातीर मोठ्या प्रमाणात जागृताय चालू आसा. पण दिवचलची पर्यावरणवादी म्हणटा दिवचलच्या न्हंय कडेन मातशें लक्ष दियात. तिची परिस्थिती वाळवंटी भाशेनच आसा. पळयात पुराय बातमी. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत आयिल्ली ही न्हंय सारमनस न्हंयक येवन मेळटा. लोकांच्या हळशिकावण्या गजालीं खातीर ही न्हंय सामकी प्रदुशीत जाल्या अशें पर्यावरणवादी रमेश गांवस म्हणटा. ह्या न्हंयक वाटावपा खातीर समितीची नेमणूक करपाची गरजूय ताणें उक्तायल्या. ही न्हंय लामगांव तळ्यांतल्यान उगम पावल्या पूण तळ्यांतल्यान न्हंयेक येवपी उदकाचो प्रवाह सुकून गेला. असा की पाणी कमी जाल्या कारणा खातीर अनेक गोष्टी त्या इतर घडत आसात. म्हणजे अनेकांचे सेप्टीक टँक्स वगैरे जे आसात न्हय त्या टँक्सच्या वेजी डायरेक्ट भितर सोडले वयता. परत सकयल कपडे धुतले वयतात. त्याच्यानंतर सकयल परत वॉशिंग सेंटर चालू आसा एका म्हणजे गाडयांचे. थंयसून आउटलेट म्हाका दिसता थंयसर न्हंय नासतलो. त्यामुळे आता भरतेचेर बरोबर सगळें काळें पाणी दिवचलच्या पुला पर्यंत येता. तर म्हणजे खारे पाणी पुला पर्यंत येता. त्यामुळे पुला पर्यंत जे गोडे पाणी असले ना त्या गोड्या पाणयान जी एक इकोसिस्टम तयार जाल्ली ना
ती इकोसिस्टम काबार जाली. ते 2008-9-10 पर्यंत दिवचलची न्हंय वाचोवपा खातीर हांवें दिल्ली हायकोर्ट पर्यंत थंय मजर मारली आनी थंय वाचयली. पण आतां वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ही न्हंय वाचयतले काय ना, सभापती आज ह्याच्या खातीर फुडाकार घेतले काय ना दिवचलच्या न्हंय खातीर, होय आतां प्रश्न आसा. दिवचलच्या आमचो खबराकार महेश गवेकर. मये मतदारसंघात गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे काम वाडयतले आणि फुडल्या कांय दिसां भितर ह्या मतदारसंघात पक्षाचो प्रभाव दिसून येतलो अशें गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी संतोष सावंत म्हणटा. मये मतदारसंघात वावर करतना युती सरकारांतलो प्रमुख घटक पक्ष आशिल्ल्या भाजपा आड ते काम करचे नात, पूण पक्षाचे काम सर्वसामान्य मनशा मेरेन पावोवपाचो तांचो यत्न आसतलो अशेंय ताणें सांगलें. सध्या भाजपाचो प्रवीण झांटये विधानसभेत मये मतदारसंघाचो आमदार आसा. गोवा फॉरवर्डान मये मतदारसंघा खातीर तांची गट समिती नेमल्या. तांची नांवां सावंतान जाहीर केली. तांच्या मंत्र्यांनी सुरू केल्ल्या येवजणांची म्हायती दिवपा खातीर मये मतदारसंघात 44 बूथ स्थापन करतले अशें गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष दुर्गादास कामतीन सांगले. गोंयकारपण कशें सांबाळून दवरपाक जाय आनी कशी कामां करपाक जाय पळय ती आमी फुडें व्हरतले. आनी येणारो जो काळ आसा तो मये मतदारसंघ हो गोवा फॉरवर्ड जातलो 100%. हितून कांयच कुमत ना. We are not disturbing the local MLA at all. Local MLA and Santosh both are working together to take Mayam forward. We got last time only because they interfered in our panchayat where we have not. These are our own panchayats. Bab Pradeep, the entire panel is of Goa Forward, and Bab Shirgaon they are with from day one. We have not gone and broken others' panchayats here. We have not gone and touched Mayam Panchayat of BJP. We have not attacked Chodna Panchayat. They are working on their own. मजगती नीज गोयकार रिव्होल्युशनरी फ्रंटामदी भिनासला. पक्षाआड काम केल्ल्याचो आरोप करीत फ्रंटाचो अध्यक्ष संजय रेडकरान कांय वांगड्यांक काडून उडयल्यात. आता काडून उडयल्ल्या ह्या वांगड्यांनी संजय रेडकर आड पुलिशेंत कागाळ केल्या. चंद्रशेखर वस्त मेंबर, रमेश तामणकर ट्रेजरर, प्रशांत वस्त जनरल सेक्रेटरी, हे जे आसा हे एंटी पार्टी एक्टिविटीज करताले म्हणून तांकां पार्टीसून काडपाचें पडलें. अंडर कॉन्स्टिट्युशनल आर्टिकल 6F6 हे प्रोविजन सकयल हांकां काडपाक ऑथॉरिटी आसा एज अ प्रेसिडेंट. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले. बाळी ते केपेच्या रस्त्यार वचत थंय झिला वाडल्यात. फुडल्या एका सप्तकांत भौशीक बांदकाम खात्यान ही झिला काडली नात जाल्यार लोकांक मुखार सरून काडची पडटली अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या. कारण खास करून मोटारसायकलींक ह्या झिलांचो खूबच त्रास जाता. हो रस्तो सामको अशीर आशिल्ल्यान फुडल्यान व्हडली गाडी आयली जाल्यार स्कुटरीक रस्त्याच्या कुशीक वचचें पडटा. असल्या वेळार खासा करून फाटल्यान साडी न्हेशिल्ली बायल मनीस बशिल्ली आसल्यार तिची साडी काट्यांनी घुसपून अपघात जावंक शकता अशी भिरांत थळाव्यांक दिसता. बाळ्ळीच्यान केपें म्हणलें जाल्यार म्हाका दिसता सादारण 4 वर्सां तरी जातलीं. ही सायडीची जी झाडां आसाय पळय ती झाडां मारले कडेन नाय. आतां PWD कितें काम करता तें म्हाका कांय खबर ना. आनीक हे कितें जावपाक शकता एक टायमाचेर हेवटच्यान व्हडली ट्रॉली येताय आनी खंयची एक जर बायल मनीस जर आपल्या घोवा बरोबर फाटल्यान बसून जर गेली आनी ते ट्रॉली सायड दिवपाक लागून जर मातशी जर फाटल्यान सायडीच्यान जर गाडी येयली न्हू तेगे साडये लागतली आनी पयलीं ती बायल पोटान मोडटली. आमी आतां तांकां एक डेडलायन दिताय. कमी जर एक 8 दीस भितर जर हे बाळ्ळीच्यान केपें म्हणल्यार जर दोनी सायड जर निवळ जालें ना जाल्यार आमी आमगेले वेलविशरां घेवन आमी आमगे स्वताच्या पयशांनी हे सगळे रस्ते निवळ करतले. बाळीच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. इतल्यान हेच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.